मिनाचे डंप घालून शिरगांव गावात आशिल्ले मायनिंग पीट पुरचे अशी मागणी शिरगांवच्या जागृत लोकांनी केल्या। गांवा कुशीक आशिल्ले खणखंदक असुरक्षीत आणि धोक्याचे जाल्ले आसा असो भंय लोकांनी उक्तायला। शिरगांव लोकवस्ती लागीं आशिल्ले मायनिंग पीट धोकादायक जाल्ले आसा। 50 वर्सां पयलींच्या ह्या मायनिंग पिटापासून लोकांक सुरक्षा मेळची म्हूण आतां मेरेन केन्नाच उपाय येवजण जावंक ना। ह्या मायनिंग पिटांतल्या उदकाचो गांवांक लेगीत कांयच फायदो जायना। पावसांत हे खणखंदक ओव्हरफ्लो जातकीच उदका बराबर गाळ आनी माती शेतांनी घुसता। ह्या खणखंदकाक लागून फुडाराक गांवाक व्हडलो धोको उप्रासपाक शकता अशी भिरांत गांवकारांनी उक्तायल्या। की आमच्या फाटल्यान मायनिंग पीट आसा न्ही तेज्या माथ्यार डंप आसा। एक्चुअली हे मायनिंग पीट आसा आनी तो आयचो आनी कालचो न्ही, जवळ 50 वर्सां जाल्या पिटाक आसा। आनी मायनिंग पीट हे भरपाचे केन्नाच प्रयत्न करूं ना। चौगुल्याचो आनी बांद्याकराचो जॉयंट पीट हे आनी सर्वे नंबर 93, 84 आनी 82 हो सादारण पीट आसा 90। तर आतां जर सरकाराचें हें कितें आसा की मायनिंग डंप काडपाचें म्हणून, आनी कायदो कितें म्हणटा की पयलीं बॅक फील केल्या शिवाय दुसरें मायनिंग काडपाक जायना म्हणून। आतां कितें जालां की हे जर डंप काडले जर हांगासरले नाल्यार बॅक फील खंयच्या हितून रिजेक्शनान करतले। आमचें मत कितें आसा की हे 50 वर्साच्या वयर जे मायनिंग पीट आसा आनी जे डंप जे उबे केल्ले आसा सुरक्या वर्टिकल आसा सारके ते गोंयगाण्या तळ्याक सादारण तेकले अशें म्हणूं येता आमच्यान की ते डंप आसा ते बॅकफील करपाक वापरपाचे, बॅकफील करपाचे। आनी कित्याक जाणां फुडाराक नाल्यार कितें जातलें की ही एरिया आसा पळय टोटल देवूळ वाडो जावं खंयच्यो ह्या वडा कडेन हेका हो मारक आसा। आनी वास्तवीक पयशां जर कितें आसा ना की गांवांत आनीक सुवादूच ना। टोटल गांव हो मायनिंग लिजान आसा। देवळां इन्क्लुडींग लयराईचें देवूळ मायनिंग लिजान आसा। आनी हे जर बॅकफील केलें तर फुडार गांवाच्या फुडाराकूय बरें पडटलें। कोणाक तरी कितें देवस्थानाचें डेवलपमेंट करपाकूय चान्स मेळटलो, गांवाकूय डेवलप। कित्याक हांगासर शाळा कॉलेज शाळा हायस्कूल बी कितें आसा पळय ते सुद्दां मायनिंग। हे जे डंप आसा न्हू आतां ह्या डंपाचो आमकां शिरगांवच्या लोकांक कितेंच फायदो ना, वयल्यान नुकसाण आहा। कारण हे डंप जाल्या उपरांत हे डंप फाल्यां सकाळीं कोसोन येतले आनी त्या उदकाच्या बरोबर शेतान पावता आमच्या। आनी आयज शेतान खुबशा आमच्या माती पाविल्ली आसा आनी शेतां पिड्ड्यार जाल्ली आसा। हो म्हणून आमी सरकाराक म्हणटा की तेंच्यांनी सांगपाचें कंपनीक की जाता तितले बेगीन हे पयलीं बॅक फिलींग आसा पळय व्हडली कोणां मारलेली आहा ती पुरात, ती संपूर्ण पुरून घेयात। कारण त्याच्या पासून मागीर आमकां धोका जावचो ना। नाल्यार कालच्या पावसान हे आमच्या शिरगांव पंचायतीच्या फाटल्यान जे पीट आसा ते फूल ओवरफ्लो जाल्ले आनी तेचें उदीक सगळ्या वयर सरलेलें। आनी अशें तर जालें जाल्यार आमकां गांवांक खूब धोका आसा। म्हणून सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या हांकां ऑर्डर दिवपाची आनी ही पयली बॅक फिलींग करात आनी मागीर कितें ते तुमी डंप काडपाचें काय ना काडपाचें तें ठरयात। पण डंप हे जो आतां घातलेले आहा जावं पीट मारलेलें आसा तितून आमची कुमदाची जमीन सगळी खराब जाल्या, पिड्ड्यार जाल्या। त्या शिवाय आमच्यो स्वताच्यो प्रॉपर्टी आमच्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा। तेन्ना ह्या प्रॉपर्टींचेर बी विचार करचो सरकारान किंवा ह्या कंपनीक सांगपाचें की बाबा ज्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी ज्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा त्यांच्या बद्दल विचार करपाचो। आनी कुमदाची जी प्रॉपर्टी आमची पिड्ड्यार जाल्या ती बी पिड्ड्यार जाल्या, ती पिड्ड्यार कित्याक जाली ह्या कंपनी खातीर, तेन्ना तेचेर बी विचार करपाचो। आनी डंप हांगासलो सगळो काडल्या नंतर परत आहा तशी ती जमीन कुमदाची कुमदादीक दिवपाची। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।